Hello and welcome on this Hub Encounter. We are doing this Hub Encounter right now, minutes after Amit Palekar has been announced as a CM face for Aam Aadmi Party. एक म्हणजे हे सगळें प्लॅनशें दिसता, म्हणजे भंडारी समाजाचो हे आशिल्लो, अमीत आसा भंडारी समाजा म्हणून ताका हें केलो, तुका व्हरून उपासाक बसयलो, थंयच्यान तुजी हें केलें. ऑल दीस प्लॅन ऑर दीस वॉज Planned by God or planned by the party? Planned. If it's planned by the God, yes, it's a plan. If it's you are asking me a question that it is planned by the party, no, it's not a plan. So It's God's doing. As I said, blessings of elders and God's doing. That's what makes you come here. Our party is democratic party. डेमोक्रेटीन कशें आसता न्ही, लोकांचे विचार घेता. ज्या वेळार हांव ते चर्ची समोर बशिल्लो त्या वेळार सीएम फेस म्हणून आशिल्लो. म्हाका जर देवान आज हातभार लावन त्या गोंयच्या साहेबान जर हातभार लावन आज म्हाका सीएम फेस म्हणून डिक्लेअर केला, देन इट इज गॉड्स प्लॅन. इट्स नॉट पार्टीज प्लॅन. सो आनी दुसरी गजाल आसा की सीएम्स फेस जाल्या उपरांत फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हॅव टू ट्रॅवल ऑल ओवर गोवा. एक म्हळ्यार सांताक्रुजान तूं आतांच स्टार्ट केलें आनी खंय तरी तुजें कंप्लीट जावन आशिल्लें. सो इट्स नॉट अ सेटबॅक फॉर यू इन द ना, कॉन्स्टिट्युएन्सी? नॉट रियली. आय टेल यू, 80% ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान आमी प्रत्येक घराक टच केला. ऑलमोस्ट एवरी हावज, एवरी फॅमिली आय हॅव मॅट. अँड आय एम गोइंग टू कवर 20% ऑफ द बॅलन्स इन नेक्स्ट 5 to 10 days टायम. सो वेळ काडप जाय, मागीर टायम मॅनेजमेंट जाय. खंयच कांय जायना. आय एम स्टील लुकींग आफ्टर माय प्रोफेशन. आय एम स्टील प्लेइंग विथ माय डॉटर. आय एम स्टील गिवींग टायम टू माय मदर, माय वायफ. सो आय थिंक इट्स अबाउट टायम मॅनेजमेंट. टायम आमकां 24 वरां दिला, तो मॅनेज करपाक शिकपाक जाय. शिकल्या उपरांत तूं प्रत्येक गोष्ट टच करूं शकता. फक्त टायम मॅनेजमेंट जाय. आय थिंक वी हॅव इट अँड आय डोंट थिंक इट्स गोइंग टू अफेक्ट मी बॅडली इन एनी मॅनर. सीएम्स फेस म्हणटा तेन्ना एक एक्सपिरियन्स आसचो पडटा पॉलिटिक्साचो, कितें तरी एडमिनिस्ट्रेशनाचो. यू हॅव झिरो एक्सपिरियन्स इन दॅट. एक्सपिरियन्स आशिल्ले अशें म्हणत जाल्यार कोणाक ऑपॉर्च्युनिटीज केन्ना मेळच्यो ना. आमचे कडेन ताकद आसा रे, ऑनेस्टीची ताकद आसा. एक करप्शन फ्री गव्हर्मेंट दिवपाची, गव्हर्नन्स दिवपाची. आनी तुजे कडेन टॅलंट जेन्ना आसा तो आयडेंटिफाय करपाची. ना तुजे कडेन तोंड सूख घेवपी, ते सायडीन बशिल्ले आसता पळय ते अशे खुशमस्करी, तसले लोकांक कुशीक काडप. आनी जे गव्हर्मेंटान बरे लोक आसा तांकां बरोबर घेवन जर तूं सरकार घडोवंक शकता, तुका एक्सपिरियन्साची गरज ना. तुजे कडेन 50, 30, 55 वर्साचे जे लोक आसा, सरकारी अधिकारी आसा, जांकां अजून पर्यंत काम करपाक मेळूना कारण तांकां करप्शनान गुंतयल्ले, तांकां जर तूं क्लीन करून तुज्या बरोबर हाडत जाल्यार सरकार एक बरो सरकार आमी दिवंक शकता. एक्सपिरियन्साची गरज ना. आमकां फक्त एक्सपिरियन्स आसा करप्शन काडपाची, आनी ते खंय खंय आसा तें म्हाका खबर आसा. सो तें जर लीप केलें न्ही जाल्यार गोंय कशें जातलें तें तूं पळय. एक लॉयर म्हणटकर तुवें वेगवेगळे केसी फायट आउट केल्ले आसा आनी ताज्यो नेगेटिविटी सगळी लागिल्ली आसा. वी हॅव सीन वेन यू जॉयन आम आदमी पार्टी, खुबशे जाणांनी सांगलें की तूं कोणालें तरी घर खाली करून घेतलें, तांच्या एबसेन्सान हें करून घेतलें, यू आर इनवॉल्ड इन द केस. सो ऑल दीस नेगेटिविटी डजंट कम टू यू? पळय, जेन्ना तुका कांयच मेळना न्ही तेन्ना फटिंगपणां पसरप, हे जो विशय आशिल्लो घर खाली आनी वेगवेगळे अशे, म्हाका ती मनशाक हाडून यांनी सांगूनी न्ही. हो विशय उठयलो भलत्यांनीच. जाचें घर केलां, खाली केल्लें म्हणटा, हांव आशिल्लो इनवॉल्व म्हणटा, ताणें तो आयले तुजे कडेन आनी सांगलें हांवें घर खाली केलें म्हणून. ही जी फटिंगपणां आसा पळय न्ही, जेन्ना कांयच मेळचें ना घाण उडोवपाक, तेन्ना घाण तयार करप आनी लावप. लोकांक खबर आसा की ही सगळी फटिंगपणां म्हणून, आनी फटिंगपणांच ती. एज अ लॉयर, ऑफकोर्स आय हॅव डिफेंडेड क्रिमिनल. दॅट हॅज बीन माय जॉब. वॉट कॅन आय डू अबाउट इट? But as a social worker, as a person who has been working in last 15 years, nobody questioned me while doing that social work की बाबा तू क्रिमिनल लॉयर म्हणून, थंयच्यान जोडिल्ले पयशे तू आमकां मोडटा म्हणून. प्रश्न आज असो आसा की आज हांव लोकां खातीर कितें करपाक शकता. लेट्स लूक एट वॉट आय कॅन डू फॉर पीपल. लेट्स लूक एट वॉट आय कॅन परफॉर्म फॉर पीपल. लेट्स लूक एट वाय पीपल आर लुकींग एट मी विथ होप. आज ते तांकां पडून गेल्ले ना रे. म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक खबर आसा ही सगळी फटिंगपणां. आनी आज सीएम फेस जाल्या उपरांत आज सांजचे पर्यंत मीम्स जातले, व्हिडियोज जातले, ताका कांय करूंक शकना. तूं कोणाचेर फातर मारता? ज्या आंब्यांक सगळ्यांक बरे आंबे लागले पळय ताचेरूच तूं फातर मारता. तूं येते बेट्टे झाडार फातर मारचो ना. मारतले फातर, पूण हांव आंबो तो जो बरो आंबो दिवपी तें झाड हांव, आनी त्या झाडार फातर मारत रावनी कांय फरक पडपाचो ना. तुका आतां इदर यू हॅव टू लीव युअर प्रोफेशन ऑर मेक शुअर दॅट यू डोंट टेक अप द केसेस which people think, oh, okay, he's supporting a criminal. My profession is completely different than my political career and my social work. Both have to have its own space in my life. I cannot leave profession. ज्या दिसा प्रोफेशन सोडटलो त्या दिसा करप्शनान गुंतलो म्हणून हांवें अजुनूय प्रोफेशन सोडूना. 1 ते 4 हांव अजून प्रोफेशनाक टायम दिता. आज कोर्टाक केसीक वचपाक शकना जाल्यार आय हॅव रिक्वेस्टेड जजीस जस्ट गिव मी सम टायम टील आय एम बॅक. सो इट इज नॉट दॅट आय कॅन लीव प्रोफेशन. ते म्हणजे ब्रेड अँड बटर मरे. ते ब्रेड अँड बटर सोडलेले चोरूंक भोवूं ते जावंकूच शकना. सीएम जावन यू विल रिप्रेझेंट. If I am CM, of course I will continue so much of my profession that I can do. Why should I leave it completely? It's not necessary. लोक म्हणटा की त्याग कर, फॅमिलीक सोड, हे सोड. कित्याक सोडपाक जाय? तूं सगळे बरोबर धरून सगळ्यांक बरोबर घेवन काम करपाक शकता. आय थिंक दॅट इज वॉट आय थिंक. वन्स वी बिकम
empathetic and sympathetic. I think that's how you have to progress as a politician. Very hypothetical question. फाल्यां तूं CM जालो and you are defending a case for so long. No, I आणि have to obviously AG stop defending all that because see, once I am CM, I'll not be able to fight against the state. So I'll have to stop that practice. But म्हजी बाकीची कामां आसा. There are so many other things. I do consultations, I do help. Social service घडटा त्या गोष्टींतल्यान ते घडटले. So it is not hypothetical. Yes, you are right. I will not be able to appear against the state. I have to stop appearing there. But doesn't mean that I stop my practice as lawyer. I will continue. There is so much other things. See, as a lawyer, I do so much of consultations. And म्हज्या line लागल्या 60% of my clients are free because they depend on me. So I think it's going to continue in some form or the other. ते खंयच बंद जावचें ना. म्हज्यातलो आदवोगाद केन्ना मरचो ना रे. दुसरी गजाल म्हणजे तुवें सिस्टमॅटिकली दीस सिम्स टू बी प्लॅन्ड अगेन बिकॉज जेन्ना कोवीड इश्यू जालो पळय तेन्ना यू आर प्रोवायडींग ऑक्सिजन सिलिंडर्स, you are there active, and suddenly you started getting active against the BJP government. Then you entered a political party. Then they decide Bhandari phase. Then you are decided as CM. So wasn't this like सारखे सिस्टमॅटिक ज्या वेळार आमी कोविडाचें काम सुरू केल्लें आतांच न्ही, म्हणजे 10-15 वर्सांनी वेगवेगळ्या तरेन काम चालू आसा. पॉलिटिक्सान येवपाचें केन्ना विचारूच आमी केलो ना. कोविडा टायमार जेन्ना आमी काम केलें तेन्ना करप्शन आमी भारतीय जनता पार्टींतले आमी हें दाखयताले तांकां की बाबा हें अशें चल्लां, बंद करात. तेन्ना जे गोश्टी आसताल्यो थंय, ज्यो थंय घडटाल्यो करप्शनाच्यो गोश्टी, लोक मरताले. अरे लोकांच्या मरणाचेर तुमी पयशे करताले. तेन्ना ती कसली पार्टी आनी कसले पॉलिटिक्स, तातूंत प्लॅनिंग काय नाशिल्लें. म्हजें ठरलां नोव्हेंबरान, तेय बी बायलेन म्हणलें की आतां जावपा जाय. म्हाका दिसता लोक ज्या तरेन तुजे कडेन येता, कारण परिवाराक सोडून परिवाराक जर बरोबर घेनासतना पॉलिटिक्सान भितर सरपाचो खंयच विचार नाशिल्लो. लोक सदांच म्हणटाली पॉलिटिक्स ही घाण. 10 वर्सां फाटीं म्हाका सांगिल्लें की तूं इलेक्शनार रावपा जाय म्हणून, तेन्ना हांव भितर सरूं ना. 5 वर्सां फाटीं सांगिल्लें की भितर सरपा जाय, हांव भितर सरूं ना. आज जेन्ना हांव भितर सरला तेन्ना एकाच गोश्टी खातीर भितर सरला की एक आम आदमी पार्टीच्या रुपान ते एक ऑप्शन मेळ्ळें वीच टॉक्स अबाउट, हुज लिडर टॉक्स अबाउट नॉन करप्शन. आज पर्यंत म्हाका आयकलां तुवें खंयच्याच लिडराक गोंयच्या, तूं ताजेर आरोप करतो म्हणटा ते सगळे फटींग रे, व्हिडिओ मॉफ म्हणटा तो सगळे, म्हणजे लोक पिशे आनी हे सगळे शाणे. पूण एकूच आमदार आसा. आज खंयचीच पार्टी आम आदमी पार्टीचेर टिका करूंक शकना की ते करप्शनान आसा म्हणून. सगळें करून जालें. मोदीन रेडी करून जाल्यो, कितल्योश्योच रेड जाल्यो, पूण कितें मेळ्ळें सापडूं ना. कारण कांयच ना न्ही. हो प्रश्न आसा की आज आमी एक करप्शन फ्री गव्हर्नन्स सरकार कसो दिवपाक शकता. कारण कितें आसूं, प्रोसेस कितें आसूं, जर त्या गोश्टींतल्यान जर हांव एक राजकारणी म्हणून फुडें सरलो आनी एक बरो राजकारणी म्हणून जर फुडें येता जाल्यार तातूंत कोणाकूच दुबाव वचपाक जायना की हाजें इंटेंशन रॉंग आशिल्लें. इफ आय बिल्ड अप दॅट ट्रॅक्शन टू कम हियर, then I think it's up to me and for the people of Goa, people who are my electorate, to decide yes, he is fit to govern us. On that political choice seems to be wrong. पहिली तुम BJP support करी, and now you are saying BJP is wrong. Then you supported Tony Fernandez. Again now you are saying supported Tony Fernandez. I was not. You are supporting BJP. I was supporting Prakash Naik that point of time because he was a friend and we wanted him to win and we had given a word, even though I knew that it might not be a winning candidate, but उतराचो व्हॅल्यू आसता न्ही, तो उतराच्या व्हॅल्यूक लागून त्या वेळार हांव ताचे बरोबर राविल्लो आनी तो जिखून आमकां खबरूय आशिल्लें तो जिखचो ना म्हणून. पण मैत्री आसता न्ही. आय थिंक यू शूड व्हॅल्यू पॉलिटिक्स दॅन यू शूड व्हॅल्यू फ्रेंडशीप मोर दॅन एनीथींग एल्स इन द वर्ल्ड. आनी ती गोश्ट पळयत जाल्यार बाबुशाकूय आमी जेन्ना हांव प्रोपोजर आशिल्लो आनी आमी ताका जिखोवनूय हाडलो, त्या वेळार आमची फूल टीम वावुरली, सगळे लोक वावुरले. त्या वेळार एकूच हेतू आशिल्लो सांताक्रुजाचो डेव्हलपमेंट. आज सांताक्रुजान तूं पळयत जाल्यार एक 220 कोटीचो प्रोजेक्ट हाडिल्लो त्या वेळार विक्टोरिया फर्नांडिसान. तो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट जावंकूच ना, अर्दो सोडलो, ताजो फॉलोअपूच जालो ना. पूण पोस्टर सगळ्याक लागिल्ले. आज सादो एक तूं फंक्शन करतलो जाल्यार ग्रावंड ना, कम्युनिटी सेंटर ना. आमचो हेतू आशिल्लो की ह्या लोकांनी करपाचें म्हणून. निवडून आयलो, आमी सपोर्ट केल्लो मनीस निवडून आयलो, पण कितें केलें, कांयच घडलें ना. आमी सपोर्ट करिनाशिल्लो मनीस काँग्रेसाचेर निवडून आयलो आनी ताणें BJPनूय जंप मारली प्रोग्रेस करतलो म्हणून. तो प्रोग्रेसाची पी जाली ना. आज तूं चिमला पळय, आज तूं सांताक्रूज पळय, गार्बेज तूं पडल्या अशी. आज ताजी वस्तुस्थिती अशी आसा की सादी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय प्रॉपर ना, सादें उदक सारकें येना, सादें जर तर तूं गोश्टी पळयत जश्यो गार्बेज डिस्पोजल ना, ग्रावंड ना, हेल्थ सेंटर ना. आमी फाटलीं 10 वर्सां बॉम्ब मारता हेल्थ सेंटर जाय, हेल्थ सेंटर बरें जावंक जाय म्हणून. आमी सगळें करून जालें. आतां कितें आमी जुळ्यात हेल्थ सेंटरा कडेन. हांवें 2 वर्सां हेल्थ सेंटरा बरोबर काम केलें की बरें लोकांचें जावचें म्हणून, आनी अजुनूय करता. कारण अल्टिमेटली इट्स सर्वीस टू पीपल. इल्लिगलिटी एंड करप्शन गोज हँड इन हँड, करेक्ट? डू यू एग्री दॅट? Absolutely. आतां चिमला जर पळयत जाल्यार इतले इल्लिगल हावजीस आसा, चिमला जितली झोपड्यो आशिल्ल्यो ताज्यो, दोज आर द सेम पीपल हू आर युअर वोट बँक नाव. वूड यू रिकमेंड दॅट दे शूड बी डेमोलिश्ड? Have you seen whether they are illegal or not?
Have you seen the You document? say all these things are legal. I'll tell you, whole of Goa is full of illegalities. आज जर कोण थंय 40-50 वर्सां जाली रावता आनी मेर्शे हांगा थंय तूं गोंयची मेर्शेची सगळी सांताक्रूजच्यान कालाबाची सगळे घरांची डॉक्युमेंट्स कोण इलिगल आनी कोण लिगल ते कोण सांगू शकता. Chimbal, as far as होय, concerned, it प्रत्येक is not माणसाचं- 40-50 years. No, maybe who is calling it illegal? Who is saying it is illegal? You are calling it illegal. Have you seen any document to show this is illegal or this is Are you illegal? saying all things are legal there? आय एम नॉट सेईंग ऑल थिंग्स आर लिगल, पण आज लोक जर सांताक्रूज फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेगवेगळ्या तरेन रावता, तांची ती घरां आसा 40-50 वर्सां जाल्यार तांकां मालकी हक्क दिवया आमी, काय जायना, नो प्रॉब्लेम. लास्ट फ्रॉम माय सायड उत्पल पर्रीकराचो विषय आयलो आनी तेन्ना सांगलें की ही इज वेलकम टू जॉइन. आर यू ऑल्सो वेलकमिंग हिम? Of course, my leader has said he is welcome to join. He is a educated person. He is a clean person. Why should he not be welcome in a party which believes in this? So I'm sure he is welcome, and we will welcome him with open hand. सगळे जाण आतां 22 मे 22, 22 मे 32, 33 चल्ला. तुमचे 22 मे कितले? सरकार 22 मे सरकार म्हणजे मोडून तोडून सरकार हाजे ताजे घेवन विथ सरकार. कन्विक्शन आय एम सेईंग सरकार. पळय तूं आम आदमी पार्टीचे आशिल्ले सगळे आमदार आशिल्ले सरकार. 100%. भायले बिले कोण ना. जर डावट येता जाल्यार तूं आमी 10 मार्चा मागीर उलोवया. ओके, देव बरें कर. हे आशिल्ले आम आदमी पार्टीचे सीएम फेस अमित पालेकर. ते म्हणटा की सांताक्रूजान डेव्हलपमेंट जावना, ताका लागून आम आदमी पार्टी आयले उपरांत डेव्हलपमेंट जातलें. ते म्हणटा की जितले नेगेटिविटी आसा त्यो आतां वाडत रावतल्यो, घडये बीम्स जातले, सगळें जातलें, पूण आपूण सीएम फेस म्हूण एक कमिटमेंट आनी कन्विक्शन घेवन हांगा लोकां मुखार वचपाचो आसा. आनी आम आदमी पार्टीचे 22 सगळे जाण म्हणटा 22 मे 22, कोण 22 मे 33, बट ही सेज 22 मे सरकार. तुमी पळयतात हब एंड कावंटर. अवर चॅनल पार्टनर्स आर RDX गोवा. अवर प्रोडक्शन पार्टनर्स आर goaviolin.com. कीप वॉचिंग.